सर तरुण तेजपालच्या कन्व्हिक्शनाबद्दल कितें सांगता तुम्ही? 10 वर्सांची फेस्त जाली 2013 तुमच्या सरकारान ही घडणूक हांगसर घडिल्ली गोंयांत. ती केस ह्या पर्टिक्युलरली ही गोंयांत जाल्ली आणि एखाद्या महिला भगिनीचेर कसोच अन्याय जावचो न्हू हाच्या खातीर सरकारान ही केस कंटिन्युअसली फॉलोअप केली. 13 वर्साच्या उपरांत एखाद्या भगिनीक न्याय मेळ्ळो हो सत्याचो विजय आसा. हो ताका मेळ्ळो तो एका म्हणजे भयणीक मेळ्ळो न्याय आसा आणि योग्य न्याय तिका मेळ्ळो म्हणूनच सरकारान ही कंटिन्युअसली फॉलोअप केला. हांव खरोखरूच म्हणजे तिकाय बी म्हणजे एखादो कन्सिस्टंटली 13 वर्सां एखादो फॉलोअप करप म्हणजे हांव म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर प्रोसिक्युशन हांचे खूब खूब अभिनंदन करताच. बट त्या बरोबर कन्सिस्टन्सी जी विक्टीम आशिल्ली तेणी फॉलोअप केला आमच्या बरोबर रावली ह्या केसीत. ज्या खातीर आमी केस करताले तिकाय बी हांव खरें म्हणजे सॅल्यूट करता.